गोवा म्हणजे मोदीजी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या कार्यक्रमाचे कंटिन्युअसली फाटली 4 ते 5 वर्सां आपल्या वेगवेगळ्या भाशणांतल्यान उलयता। हांव सहज विचारता, पत्रकार जरी असले सुद्दां स्वयंपूर्ण मित्रांक कितले जाण वचून पर्सनली मेळा हात वयर करात। स्वयंपूर्ण मित्रांक तितूंतले पंच सरपंच आहा ते हात सकयल काडात, 8 ते 10 जाण। हांवें कित्याक सांगता, स्वयंपूर्ण मित्र दर शेनवारा जो ग्रामपंचायतीन वचून बसता तो लोकांची कामां करपा खातीर। आता तुम्ही म्हणटले ज्याच्या कडेन डायरेक्ट पणजे येवपाची गरज ना जाल्यार स्वयंपूर्ण मित्र थंय बसला, आमचे कारापूरचे सरपंच थंय आसा तिका विचारात। तुम्ही जो सांगता तो कार्यक्रम तो इम्प्लिमेंट करता, तुम्ही फक्त सांगपाचें की हो कार्यक्रम म्हाज्या पंचायतीत इम्प्लिमेंट कर। हँडीक्राफ्टाच्या मार्फत हो आमच्या हांगासर तूं प्रोग्राम लाय, 8 दिसाची तूं ट्रेनिंग लाय, हँडीक्राफ्टाची ट्रेनिंग थंयसर चलता। तुम्ही सांगा की कॉयराची ट्रेनिंग लाय, तो कॉयराची आपुणूच अरेंज करता, तो आपुणूच एप्लिकेशन बरयता, तो आपुणूच धाडटा, आपुणूच प्रोग्राम लायता। दिस इज अ इजी वे। आमी जाका म्हणटा गव्हर्नन्स लोकां पर्यंत पावोवपाचो जो इजी वे जो आसा हो आसा, ताजो फायदो म्हणजे आमी चड कश्ट करिनासतर चड काम करून पार्टीची उपलब्धी सगळ्या लोकां पर्यंत जर पावयतले आसत जाल्यार हे इजी माध्यम आसा, त्या माध्यमाचो आमी उपयोग करपाक जाय। हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना स्वयंपूर्ण गोंयच्या माध्यमांतल्यान बाणावले गांवांतली पंचायत आपल्या गांवांतले 20 वर्सां बंद पडलेले तळे 20 लाख रुपया खर्च करता आणि जवळपास त्या तळ्यान बोटिंग करपाचो प्रोजेक्ट करता। विचार करात, बाणावलेची पंचायत म्हणजे तुम्ही विचार करात, तो स्वयंपूर्ण मित्र आणि ते बाणावलेचे पंच हे कितले ॲक्टिव्ह आसलेले ते। 20 म्हणजे अक्षरशः ग्राउंड जाल्लो। स्वयंपूर्ण मित्राक अवघे 20 लाख रुपया तेंच्यांनी स्पेंड केले, स्वताहून गांवांतल्या कम्युनिटीक इन्वॉल्व केली, डिसेल्ड केले आणि कंप्लीट आसा तशें तळें परत भरले। हांव गेला म्हणजे फाटलो आमदार थंय आसतना हांव थंयसर वचून ऑलमोस्ट तो प्रोजेक्ट पळयला। नुव्या पंचायतीन, सॉरी नुव्या ग्रामपंचायतीन, नॉट बाणावले, नुव्या मतदारसंघात। हो असो जर प्रोजेक्ट जावपाक शकता आसत जाल्यार अशा स्वयंपूर्ण मित्रांनी हांव परत सांगता तुमकां, म्हणजे आयदर सोशल ऑर्गनायझेशनाक धरून वेगवेगळे कडेन कोणाचें जर घर डेमॉलिश जालां जाल्यार घर बांदून दिलां। म्हणजे आमच्या कडेन गौरीश धोण आसा त्या खबर आहा, अलॉंग विथ द लायन्स क्लब आमचे जवळपास 15 ते 16 घरां एकूय पयशे स्पेंड करिनासतना रोटरी क्लबाच्या माध्यमांतल्यान 16 घरां बांदली आमी। एका घराची कॉस्ट कमीत कमी 8 लाख रुपया। सरकाराचोय पयसो घेवंक ना, म्हणजे फक्त गुडवील कोणाचो तो स्वयंपूर्ण मित्रान तांकां कॉन्टॅक्ट केले आणि अशी 16 घरां बांदून आमी वेगवेगळ्या लोकांक दिली। हे कित्याक शक्य जालें? गुडवील त्या फक्त स्वयंपूर्ण मित्रान आपलो रोटरी क्लबा कडेन बरेपण आसतले वापरले आणि 16 घरां आमी 8-8 लाखाची जर बांदून दिवपाक शकले जाल्यार ती घरांतले लोक हे परमनंटली भारतीय जनता पार्टी कडेन कनेक्ट जाले, भारतीय जनता पार्टी कडेन कायमचे उरले। हाजो सांगपाचो अर्थ आसा, आमी ट्रेडिशनली नो डावट हांवें म्हटलें भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती आता हायटॅक जायत आसा। ट्रेडिशनली आमी फक्त पयलीं म्हणजे जनसंघ ते जनता पार्टी ते भारतीय जनता पार्टी आमी 6 एप्रिला दीस आमचो स्थापना दीन मनयलो, तेन्नाच्यान आमी भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनली गोंयांत कशी वाडली। पयलीं म्हणजे भाऊ आसा म्हणून म्हणजे हे सगळें करता आसतना हांव तुज्या कडेन मागपाक आयला की हे जर सगळें करतले आसत जाल्यार आमकां आमी सगळे तशें म्हणटा विकसीत भारत 2047 जर करतले आसत जाल्यार 47 पर्यंत कोणाचें सरकार आसपाक जाय? कोणाचें सरकार आसपाक जाय? डबल इंजिनचें सरकार आसपाक जाय। फक्त मोदीजीचें म्हटलें जावचें ना, मोदीजीचें सरकार वयर येतलेंच येतलें। भितर खात्री आहा म्हाका, मोदीजी ज्या पद्दतीचे ज्या पद्दतीचें विजन दवरलां पुराय देशाक पळोवन चुकला। ह्या देशाक असो प्रधानमंत्री आसा, अरे 75व्या वर्सा देशाचे 100वें वर्स हे विकसीत राष्ट्र म्हणून कशें फुडें येवचें हाजो विचार जेन्ना करता आसत तेन्ना आतां देशात ठरयलां। म्हणजे जरी आमी म्हणटा की आमी 302 वयल्यान 276चेर पावले, 240चेर पावले, हांव फुडल्या इलेक्शनाक सांगता परत एकदा 300 हो फिगर आमी गाठतले 2019 ही खात्री आनी विश्वास आसा। म्हणजे ताका लागून 27त आमकां कितले सीट येवपाक जाय? 27+ येवपाक जाय। आणि ते जर येवपाक जाय आसत जाल्यार आमचे अध्यक्ष जे सांगतात आमकां कितली पर्सेंट मतां पडपाक जाय? कितली पर्सेंट मतां पडपाक जाय? 52% मतां पडपाक जाय। ती 52% मतां जर पडटली आसत जाल्यार आमच्या मदलो आसलेलो कार्यकर्तो हो सातत्यान ह्या वेगवेगळ्या विशयाचेर कंटिन्युअसली उलोवचो पडटलो। आमी वेगवेगळी आमकां व्हडली भाशण न करता
आमकां ही बुकलेट आनी लिफलेट्स तुमच्या हातांत पावतले फुडल्या येवपी कार्यकाळात आमी ते म्हणजे अशा पद्दतीचे अचिवमेंट्स डायरेक्ट लोकांक दिवपी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले ह्युमन रिसोर्स आसतले तितल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आनी योजना ह्यो सगळ्यो तुमच्या पर्यंत पावयतले बट काम आसा आमी लोकां मदीं उलोवपाक जाय आमी उलोवपाची तयारी करपाक जाय त्या शिवाय जावचें ना आनी म्हाका खात्री आसा भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो एकदां जर तकलेंत घेतले आसत जाल्यार विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर रात आनी दीस तन मन धन दिवन काम करतले काय ना करतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदा दोन्ही हात वयर करून भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा